नमस्कार, दिसभरांच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमांतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपाचो एक मंत्री भांगरात तस्करीन काँग्रेसीचो खळबळजनक आरोप। महसूल गुप्तचार खात्याक दिल्यात पुरावे, काँग्रेसीचो पत्रकार परिशदेन दावो। महापालिकेच्या नव्या बुनियादी फातरावेल्यान राजकारण तापले। आपले महापौर पदाच्या काळात बाबूश मोन्सेरातान हेच काम मुद्दाम अडयल्ले। आदलो महापौर नगरसेवक सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप। जीएसटींतल्यान सप्टेंबर म्हयन्यात 497 कोटींची येणावळ, मंत्री मोविन गुदिनोन दिली माहिती। गोंयान हाडटलो पर्यावरण पूरक उद्देग, सांगता उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड। ढवळेचे बेकायदेशीर बंगार अड्ड्यांचेर बुलडोजर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण पंचायतीची कारवाय। काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका करचे परस स्वता कडेन पळोवचे। सत्तेंत आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हूण मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराचो प्रश्न। आता खबरो विस्तारांत। सेक्स स्कॅन्डला उपरांत भाजपाचो मंत्री गोंयान भांगराच्या तस्करीन सामील आसा असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला। गोंयान फाटलीं कांय वर्सां भांगराच्या बिस्किटांनी तस्करी चालू आसा। भाजपाचो एक मंत्री आनी ताचे सोयरी ह्या प्रकरणांत शामील आसा असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला। काँग्रेसीन पुराव्या सयत मंत्र्या आड महसूल गुप्तचर खात्यान कागाळ नोंद केल्या। मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून मंत्र्याचेर चाबूक मारपाची गरज आसा। इन्वेस्टिगेट करताले ऑलमोस्ट अबाउट 5-6 महीने पयली रिगार्डिंग सम करप्शन आणि रिलेटेड टू सम अदर फील्ड आणि करता करता सडनली वी स्टंबल्ड, चुकून आमका एक ट्रेल मेवली वेर इन मिनिस्टराचो पर्सनल स्टाफ including immediate relatives frequently foreign country travel करताले, स्पेशली दुबय, आणि थंयसान येताना ते गोल्ड बिस्किट्स हाडटाले। जशें आता प्रेसिडेंटान सांगला, आमच्या प्रधानमंत्रीन सांगले काला धन वापस लाएगा, काला धन आ रहा है वापस, but in a very clandestine manner, and there is a parallel economy जी चालू आसा इंडियेक पैकी। आमी जेन्ना म्हणटा इंडियन रुपी इज फॉलिंग vis-a-vis द डॉलर, ह्या कारणाक लागून, कित्याक पॅरलल इकॉनॉमी चालू आसा, ब्लॅक मनी चालू आसा, अशें ते भांगार हाडटात भितर आणि एक खुल्ली आम ते करताले। आम साधारण तुका आणि म्हाका एक वस्त हाडपाक आमी डिक्लेअर करची पडटा एअरपोर्टार, नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान लागता। एक वस्त भायर हाडपाक इट इज इम्पॉसिबल। सो हो मिनिस्टराचो स्टाफ ह्यो गोल्ड बिस्किट्स कशे भायर हाडटाले। आपूण महापौर असताना पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुनियाद घालपाची असली, मात तेन्ना बाबुशान ते काम आडायले म्हूण आदलो महापौर सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप। ते भायर बुनियाद घालपाची कार्यावळ एकदा जाल्ली असताना परतून ती कार्यावळ कित्याक केला काय म्हूण फुतार्दोचो प्रश्न। बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताच्या मुखेल हजेरीत आणि महापौर रोहित मोन्सेरात आणि ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या उपस्थितीत पणजे महानगरपालिकेच्या नव्या इमारतीचो बुनियादी फातर घालपाची कार्यावळ जाली। मात ह्या कार्यावळी वेल्यान आता आरोप प्रत्यारोप जावपाक लागल्यात। पणजेचो आदलो महापौर आणि विद्यमान नगरसेवक सुरेंद्र फुतार्दोन पयली एकदा बुनियादी फातर घातलो असताना परतून कित्याक बुनियादी फातराची कार्यावळ केली काय म्हूण फुतार्दोचो प्रश्न। ही कार्यावळ नगरसेवकांक विश्वासात घेऊन केल्ली ना असोय फुर्तादोचो आरोप।
फाउंडेशन स्टोन ह्याच मेयर रोहित मुसरातान नोव्हेंबर 2021 फाउंडेशन स्टोन ले केल्लो. तेन्ना अर्बन मिनिस्टर आसलो मिलिंद नायक आनी कमिशनर आसलो आग्नेल फर्नांडीस. आनी अचानक आतां आनी एक फाउंडेशन स्टोन ह्या वर्सा घातला. फकत कमिशनर इज क्लॅन मदेरा एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर इज विश्वजीत राणे. म्हाका विचारूंक जाय, ही एक प्रोजेक्टाक 2 फावटी फाउंडेशन घालता. तूं समज तुजो एक बंगलो बांदता, तूं ते तुमचे पात्रीक नाल्यार तुमचे भटाक हाडून ते सगळें हें करता, पांचनीक घालता, सगळें घालता. एकूच फावटी 2 फावटी घालता तुमी. हें कित्याक घातलां? आमचें प्रश्न एकूच आसा की कावन्सील इज सुप्रीम, नॉट मेयर एंड कमिशनर एंड ATO. Whatever is being done, the mayor and the commissioner has to bring it before the corporation meeting, get it sanctioned. After sanctioning, in the next meeting it has to be confirmed, and after confirming it has to go to the DMA for government sanction. आता आमकां 2021 पळय घातलेले फातर आनी आज पळय घातला. हे 3 वर्सांक आमकां तेमी बिल्डिंगाची कशी येतली कितें कांयच आमकां प्रेजेंटेशन दाखोवंक ना. आपण महापौर असताना 65 कोटी रुपया खर्च करून पणजी महापालिकेच्या नव्या इमारतीचे बांदकाम करपाचे थारिल्ले. ह्या कामाक आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचोय तेंको आशिल्लो, मात तेन्ना बाबुशान हे काम आडोवन दवरिल्ले. आनी आतां आपलो चलो महापौर जाला म्हूण बाबुशान हे काम हातान घेतला आनी ते बीन 10 कोटी वाडोवन म्हळ्यार 75 कोटीक म्हूण फुर्तादोचो आरोप. बट हांवें फाउंडेशन स्टोन घालूंक ना. कित्याक आय वॉन्ट, म्हाका मिस्टर बरोबर दॅट टायम इट वॉज 65 crores प्रोजेक्ट. मनोहर भाईन म्हाका सांगलें 65 crores आपूण तुका एक टायमार दिवंक जावचें ना, आपूण तुका 3 installment इन 3 असेंब्ली बजेट करता. आपूण पयलें तुका 15 कोटी दिता. फायन. मागीर कितें जालें, मागीर हें सगळें जालें. फाउंडेशन स्टोन हांवें घालपाचो आसलो, पण म्हाका सांगलें यू वील नॉट बिकम द मेयर म्हणून. कोणें? बाबूश मुन्सरातान. बाबूश मुन्सरात आय एप्रिशिएट हिम. हीज प्लॅनिंग इज फार फार हेड. तो जाण आसलो की आपूण आपल्या चल्याक एक दीस हाडटलो आनी चल्याचे हातीन आपूण हें करून घेतलो म्हणून. गमलें न्हू. ताका हांव शाबासकाय दिता, कित्याक तो खूब फुडें फुडें प्लॅनिंग करता. चड खबर. आमकां कांय प्रेजेंटेशन दाखोवंक ना, कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, कॉर्पोरेशन मिटींग येवंक ना. म्हाजें डिमांड इतकेंच आसा की आमी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स, आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. ते हाडले आमी कितें ना म्हणपाचें ना न्हू. आमकां सगळ्यांक जाय ही बिल्डींग जाल्ली, म्हाकाय जाय, बिकॉज इट वॉज माय बेबी. पण प्रोसिजर फॉलो कर. हो कमिशनर फोंडान पडटलो, तो खूब भुरगो आसा इन दीस सिवील सर्वीस. तो खूब मिस्टेकी करता. हांवें ताका खूब फावटी सांगलेलें, बाबा तूं कायद्यान वच, एक 8 दीस डिले जाल्यार प्रॉब्लेम ना. फुर्तादोन पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात हे दोगांचे राजकारण पळयलां. CCPच्या नव्या बुन्यादी फातरावेल्यान मोन्सेरात आणि फुर्तादो हांचे मदीं राजकारण बरेच तापलां, इतलें मात खरें. गोमंतक TV खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. गोंयाक ह्या सप्टेंबर म्हयन्यात 497 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळ्ळा, अशी माहिती GST कावन्सिलाचे वांगडी मंत्री मॉविन गुदिनोन दिला. सप्टेंबर 2022 वर्सा गोंयाक 429 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळिल्ली. हाका लागून GST हो अर्थकरणाक घटमूट करपी भारत सरकारान घेतिल्लो म्हत्वाचो निर्णय थारला, अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन म्हणला. Involvement of GST, there were many pessimists in the beginning when it was launched on 1st July 2017 in the presence of Parliament. I was also fortunate to be there because my Honorable Chief Minister nominated me as well. He was Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and I also were there, and it was a historic occasion. And when meetings started earlier also where I have contributed, people were pessimists.
They used to call me you're the only optimist. I said just wait for some time. A new system for such a large country will take time, but it will be one nation, one tax, seamless movement of goods. Now with e-way billing, I think it has become a reality, and the collection speaks for themselves. I do not say anything more to the success of one modern reform in the economy introduced by none other than our tallest and iconic leader, Shri Narendra Modi ji, led by the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. I think this augurs very well for the economy. Today we have moved from fifth position to from 10th position to the fifth position, fifth largest economy. In a few years' time, we will be the third largest economy. Are these not achievements of the central government? Goa also, I must give credit to Dr. Pramod Sawant, who is also the finance minister. He has marshaled his what is there before him so well that today we have reached 497 crore, which is the highest GST collection, which again speaks volumes as against a COVID situation which he encountered and came out with flying colors. So I think this is something which is commendable, and I'm sure we will continue to grow from strength to strength, whether it is the country at large in terms of our finances or whether it is led by none other than the iconic leader Shri Narendra Modi ji, and here led by Dr. Pramod Sawant. I think we will continue to go from strength to strength as far as the finances of the state are concerned and continue doing well. गोंयान येवपी सगळे उद्देग पर्यावरण पूरक आसतले. रेड उद्देग जे प्रदूषण करतात तांकां राज्यान परवानगी मेळना. फकत ग्रीन उद्देग जे सैमाक राखतात तांकांच फकत सरकार परवानगी दिता. येता त्या कांय दिसां भितर ग्रीन उद्देग हाडपा खातीर नवो आराखडो आनी नवीन नेमांची अंमलबजावणी करतले, अशें गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान सांगले. हे सगळे करतना उद्देजकांक विश्वासान घेतले आनी फुडें वयतले अशें ताचें म्हणणें. All industries that approach us are all green. They are not red industries. Red industries, we are not giving permissions. We strive to do it. I mean, we are coming with new rules. Shortly, we will announce all the rules. We will see, we will tell you what we are doing exactly. There may be apprehensions in the mind of people, what is happening, but we will clear out everything. We are taking everybody into confidence, including the Industries Association. We are taking the government also, Chief Minister as well as the Industries Minister. We are taking everybody into confidence, and we will come up. I will not be able to tell you right now anything. A comprehensive plan of what we are going to do and what we are doing exactly. We will come with a common press conference. Where we will discuss everything trade bill. But one thing is sure. Like how I said in blood, we want to be in the difference. Our administration also, we will see that we make a difference with the help of the Industries Minister and the Chief Minister. We'll make sure that we make a difference. There will be no hidden agenda. There will be nothing absolutely when it is done. Whoever has to talk, we have no issues. Let them talk. But the intent will be good intent, where we will not be able to compromise the IDC corporation. We want to see that the corporation reaches to a new high. फोंड्या ढवळी वाठारांतले 7 बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांचेर कवळे पंचायतीन बेरेस्तारा बुलडोजर चलयलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन ही कारवाय केली. कांय दिसां फाटीं हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून उडोवपा विशीं कोर्टान आदेश काडिल्लो. पंचायतीत बसून केल्ले वर्सा तेन्ना एक मनार सामकें निर्णय केलो की हे स्ट्रक्चर आसा इलिगल ते आमी आमकां पळोवचें कित्याक हेजो बोवाळ खूब वर्सां पयलीं जातालो आनी प्रत्येक फावट काम दिश्ट जातालो आनी
आमी ग्रामस्थांक कित्याक दवरला म्हणटा लोकांक त्रास जाता तेन्ना आमी खूब फावटी हांगासर इन्स्पेक्शन केलें आमी पंचायती बसतल्याक आमी म्हाका 7 फावटी इन्स्पेक्शन हांगासर येयलें आनी आमी ही फायल फुडें व्हेली हें केलें आनी आयज आमकां ती डेमोलिशन डायरेक्शन डेमोलिशन जाता तेजे प्रमाणे चालू आसा. कितले इन्स्पेक्टर डेमोलिशन जालें? 2017च्यान कंप्लेंट जातकीर तेणें वेरियस फोरमान वचून म्हणल्यार डेप्युटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सगळी फोरम तांणी यूज केली आनी ताजे नंतर जे इनिशियल आमी जे ड्रॉईंग काडलेलें टायम ऑफ इन्स्पेक्शन तेजे प्रमाणे स्ट्रक्चर तेजे डेमोलिशन आज चालू आसा आनी तातूंत भितर एक 3 स्ट्रक्चरान ऑनरेबल हायकोर्टान स्टे दिला की ही स्ट्रक्चरां तुमी हात लाय नाकात. आनी कितले पेंडिंग आसा मास? एक चड मोर देन 7 days आसतली. आतां सद्या तूं 7 हे करता चड आनी तीन जी लिगल आहा न्ही तांकां तांचे कितें ती एज पर डायरेक्शन्स ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट सद्या तेचेर आमी कांय करपाक वचना. पंचायतीन जाय जाल्यार सेपरेट एक त्या ऑर्डरीन बरयल्ले कडेन आसा की पंचायत मे एक्ट अपॉन इट इन अ सेपरेट केस. आमी आज व्हडली फोंडा आसा तुमी पळयता की फाटली कितलींशींच वर्सां स्लॅब यार्ड आनी कवळे पंचायत हेंचे मदीं कोर्टान केसी चलताल्यो की ते स्लॅब यार्ड मोडपा खातीर आनी कोर्टान 10 स्लॅब यार्ड कोर्टान घातलेले आसा. तितली 7 जाणां 7 स्लॅब यार्डांक डेमोलिश करपाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी आयज जे आसा सकाळ फुडें जे डेमोलिश करपाचें काम चालू केलां 7 जाणांचेर JCB केल्ली आसा डेमोलिश चालू आसा 7 जाण आनी उरलेली 3 आहा ती कोर्टान कांय कारणास्तव उरल्या पूण त्यो डेमोलिशाक येतली अशी तेंचो एडवोकेट सांगता. एडवोकेट जो सुरेंद्र आसा तेंची केसी लढयताले कोर्टान पंचायतीच्यो तेजी मार्फत सांगलेले आहा तेणी की आनी त्यो बी ज्यो आसा तेंचोय प्रोसेस चालू आसा हळू त्यो जावंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुमी पळयता की फाटल्यान सगळे डेमोलिश करून उरलेले आसा आनी आतां जे आसा हांगा स्लॅब जे अड्डे मालक आसा ते आपले बरें सामान काडून व्हरपाची तयारीन चालू आसा आनी आपली पत्रे बित्रे सगळे गाडयेन लोड करता. गोमंतक TV खातीर ढवळीच्यान एकनाथ खेडेकर. हालीं तेंपार गोंयच्या न्हंयांनी कुडी मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. अशीच एक कूड बेरेस्तारा तांबडी वाडो पर्ये वाठारांतल्या न्हंयेन कर्नाटकाच्या शिवाप्पा दाणी ह्या मनशाची कूड उफेल्ल्या अवस्थेन सापडली. फाटल्या 4 दिसांच्यान तो गायब आशिल्लो. हे विशींची कागाळ ताच्या घरच्यांनी वाळपय पुलिशेन दिल्ली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात. आमी पळयतात की गोंयभर सध्या अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा आनी खुबशे कडेन तांबडे सुर्ला जावं म्हापशा ह्या ठिकाणी उदकान कांय जाणांची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा, कांय जाणांची वळख पटलेली आसा तर कांय जाणांची वळख पटलेली ना. अशीच एक घडणूक आज पर्ये 70 हांगा तांबडगी वाडा ह्या न्हंय पात्रान एकट्या मनशाची कूड तरंगतना कांय लोकांक दिसली. तेजी खबर वाळपय पोलिसांक दिल्या नंतर वाळपय पोलिसांनी तातडीन वचून ती डेड बॉडी आसा ती उदकांतली भायर काडली. जेन्ना त्या उदकान काडल्या नंतर त्या मनशाची वळख केली तेन्ना कळ्ळें की तो शिवप्पा येल्लप्पा दाणी आनी 46 वर्सांचो ह्यो केरी 70 हांगातलो जावन आसा. ह्यो मूळ कर्नाटकाचो पूण कांय वर्सां जाली तो केरी 70 गोटेली नंबर 1 हांगासर तो रावतालो. ह्यो जो मनीस आसा तो शिवप्पा येल्लप्पा दाणी तो गेल्या 30 सप्टेंबराच्यान घरांतल्यान बेपत्ता आसलेलो. 30 तारखेक तो सांजचो 4:30 वरांचो घरांतल्यान भायर सरलेलो आनी तो परत घरा वचूंकूच ना. तेजे मागीर तेजे फॅमिलीन तो घरा परत येतलो हेजी वाट पळयत आसलेलो पूण तो घरा येवंकूच ना. तेजे मागीर 4 दीस तेंच्यांनी वाट पळयली आनी काल 4 सप्टेंबराक वाळपय पोलिसांक तेजे फॅमिलीन येवन मिसींग म्हणजे बेपत्ताची तक्रार वाळपय पोलिसांक केलेली आनी वाळपय पोलीस तेजी तपास सुरू केलेलो तेजो. पूण आयज दनपारां जेन्ना जी पर्ये 70 हांगासर जी कोणाची कूड मेळ्ळी ती तेजी अशी वळख पटलेली आसा. सद्या तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन धाडलेली आसा आनी तेजी घातपात की कितें तें अजून कळयलें ना. ते पोलिसाचें म्हणणें आसा की जी बॉडी आसा ती 4 दिसां पयलींची आसा आनी ती सद्या कुसलेल्या अवस्थेंत पुलिसांक मेळ्ळी आसा. वाळपय पोलीस निरीक्षक दिनेश गडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI ठाकूर फुडली तपास करीत आसा. गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.
काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान फोंडे घेतिल्ले पत्रकार परिशद मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक कोत्र केल्या. भाजपाचेर टिका करचे परस काँग्रेसीन ते सत्तेंत आसतना ताणें कितें केलें तें पळोवचें म्हूण मोगोचो सुदीन ढवळीकार उलयलो. सुदीन ढवळीकर आपलो युक्तिधर्म पाळपाक पेटला. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान कांय दिसां फाटीं फोंड्यार राजेश वेरेकरा वांगडा पत्रकार परिशद घेतली. थंय एल्विसान बॉमाचो हायवे रुंदीकरण विशय आनी बांबोळे महामार्गाचो रुंदीकरणाचो विशय तशेंच हेर विशय काडिल्ले. ताचेर मोगोच्या सुदीन ढवळीकरान जाप दिल्या. सुदीनाची काँग्रेसीचेर परती टिका. काँग्रेसचे लिडर म्हणून बाब एल्विस गोम्स आनी त्याचे बरोबर पटेल उमेदवार आनी येवन फोंड्या टिका केली. म्हाका सुद्दां हांव सरप्रायज जालो आनी टिकेत तेंगेलो ऑन डेव्हलपमेंट आशिल्लो. दुसरो कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट हो विशय आशिल्लो आनी तिसरो रिक्रुटमेंट आनी बेकारी. नंबर 1 जो डेव्हलपमेंट आसा तो गोंयभर चालू आसा आनी ताजें श्रेय हांव घेना. म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे जे पयलींचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसूं, नितीनजी गडकरी आसूं, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसूं आनी आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताजे बरोबरची टीम ह्या सगळ्यांनी मेळून इन्क्लुडींग निलेश काब्राल हे काम केल्लें आसा. आनी तातूंत म्हाका खूब आनंद जाता की सबंद नॅशनल हायवे जें काम चल्लां आनी वॉटर सप्लायन काम चल्लां, सिवरेजीत काम चल्लां तें आमी चालू केल्लें आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी निलेश काब्राल मुखार वता आनी ताजें श्रेयय हांव तांकां दितां. पूण जी टिका काँग्रेसीन केलां ताका आन्सर दिता आसतना म्हाका तांकां याद करपाक जाय की जेन्ना 2012 पयलीं UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें 2007 ते 12 हातून जे प्रोजेक्ट PWDचे आडयल्ले ते मनोहर पर्रीकर आनी सुदीन ढवळीकरान चालू केले. तातूंतलो एक जैका प्रोजेक्ट काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट आडयल्लो आनी ताचेर इन्क्वायरी करून कितल्या लोकांक भितर उडयले हें हांवें तुमकां सांगपाचें. 12 पयलीं UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें 2007 ते 12 हातून जे प्रोजेक्ट PWDचे आडयल्ले ते मनोहर पर्रीकर आनी सुदीन ढवळीकरान चालू केले. तातूंतलो एक जैका प्रोजेक्ट काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट आडयल्लो आनी ताचेर इन्क्वायरी करून कितल्या लोकांक भितर उडयले हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. नंबर 2 नॅशनल हायवे. खरें म्हणजे गोम्स जाग्यार माननीय MP सार्जिनबाब आसपाक जाय आशिल्ले. स्वता सार्जिनबाब म्हजे बरोबर येवन हे मुखार व्हरपाक ट्राय करताले. पूण तांचेच मनीस काँग्रेसचे जे आज आमच्यात ना दिवंगत MP ते एकाय मिटिंगेक येनाशिल्ल्या कारणान एकूय प्रोजेक्ट त्या वेळार जालना आनी आज हे आमचेर टिका करता. हाजेर हांसचें की रडचें एक लक्षांत लोकांनी घेवपाक जाय की जें काम काँग्रेसी वेळार जावंक शकतालें तें काम काँग्रेसीच्या नाकर्तेपणाक लागून तें जालें ना आनी वयल्यान पत्रकार परिशदेचेर टिका केली ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम. म्हाका तांकां आज जे लिडर फोंडे येवन उलयले आनी जे पटेल उमेदवार तेंचे बरोबर बसले तांकां सांगपाक सोदता हांव की जे 1200 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर पयलीं PWD आशिल्ले ते काँग्रेसी वेळा वयले आशिल्ले. त्या लोकांक आमी एक व्यासपीठ दिलें. आमी केलें मनोहर पर्रीकराच्या मार्गदर्शनान आनी त्या नंतर आतांचे CMान तर कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर ह्यातूच घेतले. वयल्यान आमची पावर डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 150 लोक आमी भितर घेवपाचे तयारीन.
एक लक्षात दवरपाक जाय, ह्या मनशाचेर विचार करून यांचेर हे दवरून आमी मुखार सरतले काय मोदी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमी सगळे जे काम करता ताजेर विश्वास दवरून आमी मुखार वचपाचें हें आमी आतां पळोवपाची आवश्यकता. कारण आतां इलेक्शन आयलां, ही सगळी पत्रकार परिशद तो उबो रावताले हांव, पूण ही जी सगळी पत्रकार परिशद जी उबी केली ती एकाच उद्देशान उबी केलीशी दिसता. कारण आतां काय जनरल आमची MLA इलेक्शन ना, पूण तरी आसतना अकस्मात हो स्टेटमेंट फोंड्या सारक्या तालुक्यांत येवप आणि आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी जे आमचे वर्कर जे काम करता तांकां दुखोवप हें बरोबर न्हय. ह्या लोकांनी फक्त एकूच काम केलां, खोऱ्यान ओडपाचें. सुदीन सद्याक भाजपाचो युक्तिधर्म पाळटना दिसता. सुदीनाक युक्तिधर्म सांगपाची गरज ना. जशे वारे येता तशे सूप धरपाक सुदीन माहीर. सद्याक सुदीन भाजपाच्या वाटेन, फाल्यां जर काँग्रेसीन सुदीनात आयले जाल्यार तो काँग्रेसी वाटेन होच सुदीनाचो युक्तिधर्म अशें म्हणूं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार कोर्टान वचपाची विजय सरदेसायाची शिटकावणी. कांय दिसां पयलीं विजयान ह्याच विशया वयल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. सद्याक सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना. सगळे विशय कोर्टात वचूनच सुटावे करचे पडटात म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. विधानसभेत संसदाचो प्रश्न, SGPDAच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न आनी अशे हेर प्रश्न मांडले ताचो कांयच उपेग जाल्लो ना म्हणून विजयाचो दावो. अर्बन हेल्थ सेंटर कॉलेज जाला, ऑस्पिशियो कोमान आहा म्हणल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अजून मेरेन सरकार ताजेर कांयच रिएक्शन दिना आनी थोडे दीस रावन पळोवचें पडटलें कितें तें. नाजाल्यार आय थिंक वील हॅव टू मूव द हायकोर्ट. कित्याक आतां हायकोर्टान जर तूं वचना जाल्यार कांयच गोंयचो सरकार कांय करना. आतां SPDAचें होलसेल आनी रिटेल मार्केटान जें चलतालें इतल्यान आमी असेंब्लीन रेज केलें, ताजें कांय सोक्षमूच लागनाशिल्लें. हायकोर्टान दखल घेतकर आतां सगळे कामाक लागले. म्हाका दिसता आतां हायकोर्टान कोण तरी पब्लीक स्पिरिटेड इंडिविज्युअलान वचचें पडटलें, स्पेशली वेन इट कम्स टू हेल्थ. आनी हो हेल्थ फक्त फातोर्डा मडगांव मतदारसंघाचें न्ही, एंटायर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.